भाजपाचो आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकाराच्या तुये औद्योगीक वसाहतींत आशिल्ल्या सिमेंटीचे ब्लॉक करपाचे फॅक्टरींत शेनवारा दनपारां अचकीत स्फोट जालो. कामगारांची जेवणाची वेळ आशिल्ल्यान फॅक्टरींत थोडेच कामगार आशिल्ले म्हूण वाचले. फॅक्टरींत आशिल्ल्या कांय जाणांक कमी मार लागिल्ल्यान उपचार करून घरा धाडले, जाल्यार कांय जाणांचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकाराची सिमेंटीचे ब्लॉक करपाची फॅक्टरी आसा. तातूंत सिमेंटाचे ब्लॉक तयार जातकीच गरम करून आनीक घट्ट करपा खातीर भट्टेंत घालतात. भट्टेंत प्रमाणा भायर वातावरण तयार जाल्ल्यान भट्टेचो ब्लास्ट जालो आनी भट्टेचे पायप फोर्सान वणत फोडून भायर आशिल्ल्या 2 गाडयांक धपको दिवन 500 मीटर पयस गेले. बॉयलराच्या पायपाच्या धपक्यान भायर आशिल्ल्या ट्रकाचो चुरो जालो. तुयेचो सरपंच म्हणटा औद्योगीक वसाहतींत जे फॅक्टरी येतात तांचे पंचायती कडेन कांयच ना. पंचायतीक कळय पासून ना. व्हड कितें तरी घडणूक घडलेली जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो आसलो. आयज ही एक दुर्घटना जाल्या ती आमची न्यू IDC तुवें विलेज पंचायती हेच्या भितर येता आनी 12 ते 12:15 मदीं हो एक व्हडलो स्फोट जाल्लो आनी आमी लागीं आसल्या कारणान आमी त्या टायमार हांगासर पावले. पळयत जाल्यार आमकां हे सगळे दिसून येयले जाल्यार 3 जाण वेरी वेरी सिरियसली इंजर्ड. एज पर इन्फॉर्मेशन ऑल आर बीन शिफ्टेड टू GMC. भितर 2 जाणांचे चान्सीस अशें डॉक्टरांनी आमकां सांगले की तेजे खूब कमी चान्सीस आसात आनी कॉज ऑफ इन्सिडंट कितें तो आमकां खबर ना. म्हणल्यार टायमार मातशें एम्ब्युलन्स पावली ताका लागून बरें एक जालें. दुसरें आमची फायर ब्रिगेडूय येयली आनी पुलिसूय टायमार पावले. आतां ह्यो जो इन्सिडंट जाला हांगासर कुशीक लोक वस्ती आसा आनी एक हांगासले जो बॉयलर ब्लास्ट जालो तो कमीत कमी 200 मिटर सुमार पयस गेला. त्याच प्रमाणे तेच्या ऑपोजीट डिरेक्शनान जी घरां आसा तेंच्या घराच्या वयल्यान थोडे पत्रेवूय गेल्लेले आसा. आतां एक बरें जालें की कोणाक थंय कितें हानिकारक अशें कितें जावंक ना. म्हळ्यार हेच्या फुडेंय आमकां हेची काळजी घेवपाची पडटली आनी टायम टू टायम म्हाका दिसता असले ज्यो फॅक्टरी जे आमकां केन्नाच कितें इन्फॉर्मेशन आसना पंचायतीक जावं जाल्यार आमकां केन्नाच हेंची ते म्हणटात की दीस इज अ नोटिफायड एरिया. त्या कारणान लागून हे पंचायतीक आमकां कांयच कितें सांगिनात. म्हटल्यार असल्यो ज्यो धाकट्यो फॅक्टरी आसात तेंचेर कोण ताका जबाबदार नाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता नाल्यार भितर ऑथरायज्ड पर्सन आसात कामांक काय कोणा लेबरात कडची ते सोंपोवन वयतात हेजी डिपार्टमेंटान चवकशी करपाची. आनी जर अशें ह्युमन एरर बी कितें आसा जाल्यार ते कित्याक जाता